बारीक पडिल्लो पण आता ते व्हडले स्लॅब पडले आणि थोडे स्लॅब हँग जाता म्हणजे आता सगळे जाण येवन हांगा सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन केलां. एडिशनल कलेक्टर आहा, कोटवाळे आहा, SDM बर्वे आहा, म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आहा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर वेलिंगकर आहा, तुमगेलो फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर आहा, पुलीस DYSP PI सगळे आसा. एक ठरलां की आसा तें पयलीं उडोवप ब्रेक ताजे खातीर ब्रेकर आनी तांकां कटर जाय. कटर अरेंज केल्ले आसा. संतोष जॉर्ज म्हणून जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगलां की मातशें तांकां हेल्प कर आनी फायर ब्रिगेडी सांगलां थंय वचून कटर आनी हें घेवन यो तुगेलें ब्रेकर तें हाडलें जाल्यार हो प्रश्न सुट्टलो. हें सगळें उडोवचें पडटा आतांच उडय जालें. बिल्डींग सील करतलो. कलेक्टर वील पास ऑर्डर टू सील द बिल्डींग टुडे इटसेल्फ. नो बडी बी अलाउड टू एंटर द बिल्डींग. कोणाचें सामान आसत जाल्यार ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर तांकां सांगलां इन इंटिमेशन इन एडवान्स कलेक्टर कॅन अलाव देम टू रिमूव तांचे कोणाचे सिलिंग मशीन्स आसा कितें आसा. हो रोड सगळो ब्लॉक करतले ते फॉर व्हेहिकल मुवमेंट. हांगा फक्त तुका पेडेस्ट्रियन ट्राफीक दवरता म्हटलं तांणी. पार्किंग बिर्किंग सगळें बंद करता. देन यू वील हॅव टू रायट टू द इंजिनियरींग डिपार्टमेंट इंजिनियरींग कॉलेज टू आस्क फॉर द तूं बरयता मरे तुमी बरयता रायट टू द स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द एंटायर बिल्डींग. कितले बिल्डिंग्स आसा? लास्ट दोन वर्सां फाटीं जातले. ना सी द प्रॉब्लेम इज पेपराक बरोवपाक आनी गाळी मारपाक आनी हें करपाक सोंपें. दीज आर प्रायवेट बिल्डिंग्स. दीज आर नॉट ओन्ड बाय म्युनिसिपालिटी. सो म्युनिसिपालिटी इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देर इज ए प्रोसेस. कलेक्टरान समज ऑर्डर दिली डिमॉलिश म्हणून कॅन चीफ ऑफिसर हॅज गट्स टू गो अँड डिमॉलिश दी प्रायवेट बिल्डिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओनर विदाउट गिविंग चान्स टू द ओनर टू डिमॉलिश. अशें ना. आनी आतां सुद्दां आमी हें करतात. No, 2 years back, I think a portion had fallen down. That time it was not, it was a small slab. That time also municipality No, but that time structural stability test was conducted. I don't think so. I don't think so. त्यांना तसा इम्पॅक्ट व्हडलोसो कांय जावंक नाशिल्लो. दिस टायम इट इज अ मेजर इम्पॅक्ट. सर आतां दोनच दीस पावस पडून असो हे बीन अशे इन्सिडंसीस जाता. अशे कितले डेंजरस बिल्डिंग्स आसा आनी कितें स्टेप्स घेतले? म्हाका आय डोंट ड्रीम. इन्सिडेंट अशें आसा कोणे तरी इंटिमेट थोड्यांनी इंटिमेट केलां बिल्डींग ताजेर प्रोसेस स्टार्ट केला. दे हॅव सेंड नोटिसीस टू द ओनर्स. ओनर फाल्यां कोर्टां वता आनी स्टे हाडटा. म्युनिसिपालिटीन समज डिमॉलिश केली तेजी प्रायवेट प्रॉपर्टी न्ही. देर इज ए रायट टू पजेस प्रायवेट प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल रायट. यू कॅनॉट ब्रीच दॅट रायट. No, then what is the option? What is the Option is for the first, authorities? then you have to go to the file of this before the collector or the court and get orders saying that owner is not taking Because there responsibility. may be so many other buildings. आसात त्यो Just behind you, one building had fallen down 2 years back. एक्झॅक्टली ती बरी बिल्डींग आशिल्ली. So what is the option now before the authorities? Option means you will have to examine legally what are the pros and cons. I cannot say offhand. My this as an MLA, I'll try to help the people and help the protect. Municipality has a role to play. Municipality will play. Collector's role, collector will play. ताजे भायर बिल्डींग पूर्णपणे डिमॉलिश करप बिरप ते दॅट डज नॉट कम अंडर द डॉमेन ऑफ द म्युनिसिपालिटी. लोकांक कितें जाता म्युनिसिपालिटी आनी आमदार म्हणजे सगळें आख्खें जग मोडून उडोवपाचें तशें ना तें. ताका प्रोसेस आहा. एकच कोर्ट घालून कोर्टाक गेलो जाल्यार तो म्हणटालो समबडी ट्रायंग टू डिमॉलिश माय बिल्डींग विदाउट दीस स्टे घेतले जाल्यार उरलें ना तें. तशें आहा.